नमस्कार. हांव सुचित्रा यश शेणे विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुम सर्वांक स्वागत. ह्या वर्ष आम्ही आमगेल देशाचे स्वातंत्र्याचे 75 वर्साचे आचरण करचे तुम सर्वांक वळख आसा. ह्या अमृत महोत्सवाचे शुभ संदर्भेरी आम्ही तुमगेल मुखार नवे कार्यावळी अमृतधारा हाडलेले आसा. ह्या श्रृंखला कार्यरूपाक हाडून आम्ही आमगेल देशाचे संस्कृतायेचे सगळी झलक दिला. आजी कोंकणी लोकाले अद्भुत इतिहासाचे आणि विकासाचे अवलोकन देखी दिवचे प्रयत्न करताचे. कोंकणी लोकाले देणी कसले म्हणून आमकां कळका जाल्यार आमी तांगेले इतिहास पळोवका. सरस्वती न्हंयचे देगेर सावन गोमांतका येवन थंय समृद्ध जावन जीवन करून संपन्न जावन अशी लोक धर्मांध पोर्चुगीसाले बलात्काराचे क्रूर यातनेचे मतांतराचे कपिमुष्टीन चुकून निकास जेवच्याक गोमांतक सोडून ताज लागींचे इतर प्रदेशाक स्थळांतर जाल्लेंची. कर्नाटकचे तटवर्तीय प्रदेशांतय येवन राबोवन तांणी आजीकय तांगेले संस्कृतायेचे रक्षण करून आयले आसाची. कोड्याला गांवांतू पयले कोंकणी वसाहत खंय आशिल्ले आनी कशे आशिल्ले म्हणून आमी आजी अमृतधाराचे तिन्नीचे उपाख्यान म्हळ्यार 3rd एपिसोडांत पळया. आज आमगेल मध्ये आसाची कोड्यालाचे हृदरोग तज्ञ, कोंकणी भाषा पोषक, लेखक आणि चिंतक डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हानी. डॉक्टर ममा तुमकां हेच्या उपाख्यानात स्वागत. डॉक्टर ममा तुमकां कोंकणी लोकांचे विशयारी 4 पुस्तक बरयलेले अनुभव आसा आनी खंयचेय एक पुस्तक बरोवका जाल्यार ताका मस्त एक ऐतिहासीक पुरावगी नातल्यार एक इतिहास गी आमकां स्टडी करपाक आसता. सुरवें आमकां तें अध्ययन करचे गती आसता. त्या पुरा तुमी कोरून 4 पुस्तक मुखार हाडला. तशें जाल्यार आमगेले पयलो प्रश्न कसो म्हळ्यार हे आदिंतूल वसोवप म्हळ्यार अर्ली सेटलर्स ऑफ कोडियल हे आनी केदना आयलेची म्हणून. एक देश, एक संस्कृताय, एक नागरिकत म्हणतात आमी. खंयचे एक भाशेत दवो, एक समाजात दवो, एक कशी ओर येता तर खंयची बळ अर्थे येता म्हणून आमी पयलीं पळोवका. ह्या ब्रह्मांडाचे सृष्टी केलेले भगवंतान सृष्टी स्थिती लय हे तिनी परिस्थिती हांत भितर वांचून येता. कशी लोक समाज कशी वांचून येता हांकां ते बळ खंय नकून येता त्या बळ ताणें दिवचें. त्या बळान तांणी वांचून येतात. कसलेची आघातघात शक्ती तांगेले बरी वज्रायुधा म्हणून पडल्यार तें तांणी हुप्पून मुखार वचाक एक शक्ती भितर येता. ती पुरा लोकांक आसता म्हणून सांगूंक जायना. जाल्यार थोडे जाण मुखेलपण घेवन तांकां हे समाज मुखारसून व्हरता. आतां तुका पयलो प्रश्न तूं पयलीं सांगलें सूर्येज कसन जालें म्हण. मुखावेल वसाहत कशें जालो हे दक्षिणा पथाक येवन हे आमगेले आतां तटवर्ती कर्नाटकाचे आमी तर पळयल्यार आमगेले कोंकण कोस्ट आमी खंयची म्हणटाची कळ्ळें तें कशें आशिल्लें म्हळ्यार आमी एक पळयल्यार हांगा एक झलक दिसता भारताचे अस्तंतेचे देगेर समुद्रा देगेर म्हळ्यार वेस्ट कोस्टार सकलचे गुजरात दखून वयली गुजरात दखून सकलचे गोमांतक जावन मध्य साधारण एक भटकळता येवचे प्रदेशाक हाका आमी तेन्ना कोंकण प्रदेश अशें म्हणून म्हणटा. पूर्व भितर हाका शूर्पणख म्हणी म्हणटा अशी. शूर्पणख म्हळ्यार संस्कृत म्हळ्यार शब्द म्हळ्यार हायणशी आसता म्हणून अशी आसता शूर्पणख म्हणून. अपरांत म्हणी म्हणटा आशिल्लो म्हळ्यार भारताचे अखेरीचे. ह्या सगळे प्रदेश कांतर पळयल्यार गोंया मात न्ही जे आमी आतां जावन येवचे सकल आनी काय सकल मलबार ते तटवर्ती मलबार येता केरळ आसता तांत भितर आमगेले कोडियाळ आसता.
हे आम्ही ते देखून वसाहत विचार कर दुसरी वाट वापरली लोकांनी अशें म्हणल्यार आमकां इतिहासा भितर कळटा. थोडे लोक समुद्रा देगेन आयले, नेर जावन कोची दिशान गेले, थोडे लोक अजेरी वडार बैसून न्हंयचे मुख आयले समुद्रा बोट दोणी म्हळ्यार मच्छवे तितके व्हडले बोट दवरून आयले. आनी थोडे लोक सोलूनच चमकूनच आतां व्हड व्हडी न्हंय आसाची ती न्हंय हुप्पून व्हडले व्हडले डोंगर म्हळ्यार गुड्डे आसाची आनी कंदक आसाची कणिवे म्हणटाची हे पुरो हुप्पून भारी त्रासारी तांणी आयन आसता. तांगेली ती शक्ती आंतरीक शक्ती कितली आशिल्ली म्हळ्यार आमकां आतां काळांत लोकांक दैहिक मात्र न्ही मानसीक शक्ती मानसीक शक्ती ध्येय ते वांचुका म्हळ्यार तांगेली ती शक्ती आशिल्ली ते शक्तीर तांणी ते दुखून आयले. आता मी इतिहासा दृश्टीन पळयला आमगेली एक कसलें उणेपण आसता आशिल्लें म्हणून म्हळ्यार आमी ऐतिहासीक ज्यो घटना वळेस ज्यो घडून कसन जालें म्हणून ताजे लिखीत जावन इतिहास बरयना. लिखीत इतिहास बरोवच्याक मागीर वयर लोकां वयर आमी थोडेची अवलंबन करता पडलें. हांगा आफ्रिका देशांत ते तशीच एक लिखीत म्हणून कसलेंय ना बाईंदा बाईगे म्हणटा न्हू मौखीक जावन आतां आमकां भाशय आमी मौखीक जावन दवरलेले आसता. लिखीत केलेले मस्त नंतर आयले. आतां वसाहतांतू पळयल्यार आमी पळयल्यार एक तेव्हा अर्थात म्हण येते 100 वर्सां भितर एक मंजेश्वर गोविंद पैन एक पुस्तक बरयिल्लें आशिल्लें ते 1939 म्हळ्यार 1939 भितर मंजुळ क्षेत्र महात्म्य म्हणून एक पुस्तक मंजुळ क्षेत्र म्हळ्यार हांगा मंजेश्वराक म्हणटा आशिल्लें ते पुस्तका भितर एक चंद दाखलो बरयिल्लो आसा. ते कसर म्हळ्यार ग्रीक भोंवडेकार टॉलमे म्हणलो एकलो हांगा येयलो आशिल्लो. ताणें खूब हांगाचे चरित्र ताणें बरयिल्लें आसा. त्या वेळाचेर ताणें विरुपाक्ष म्हणून एकलो औत्तरेय म्हळ्यार गोमांतकादी कडच्यान हांगा कदलेक ताणें हांगा प्रयाण केलें. कदले क्षेत्र आयलो. कदले म्हळ्यार कद्री वय केळ्यांचे कुळागर केळें वाडचें कुळागर ते आतां तशी आसता पळय थंय तो ते कद्री क्षेत्राक तो आयलो म्हणून दिसता. हे कद्री क्षेत्राचे आतांचे चित्रण कोडियालचे कद्री वय कद्री भितर आतां ते नळे माड ते पुरो घालेलें मागीर आसतलें जाल्यार त्या वेळार ताणें आसता तें क्षेत्र आशिल्लें आनी ते एक दोंगरार आसता पळय ते वयर आसा आनी ते फक्कनी वचून पावचे जायना ते थंय ताणें एक भेट दिल्ली अशें म्हणलें विरुपाक्षान केल्लें. आनी थंय मंजुनाथेश्वर आशिल्लो तो वय विरुपाक्ष म्हळ्यार त्या वेळार लोक थंय दाखोवन आमगेल्या गोंयांत दाखोवन आयिल्ले पुरा एक शैव संप्रदायाचे आसता आशिल्ले अशें म्हणून मंजेश्वर गोविंद पैन दाखल केलेलो आसा. आतां आमी तशी तरी मुखार गेल्यार तें एक 2 शतमानां ते एक सगळे सहस्रमाना भितर मौर्य साम्राज्य आयलें. चंद्रगुप्त मौर्य येयलो, अशोक आयलो, मागीर 4 शतमाना भितर बनवासी कदंब आयले कळ्ळें. ताजे नंतर विंगड लोक हांगा विजयनगराक आयले पुरो आयले. तांणी आडळितदार जावन आशिल्ले. आमी लोक तेन्ना कशें करता आशिल्ले कशें येता आशिल्ले म्हूण आनी आतां आमी मुखार आयल्यार आमकां मागीर दिसचे एक परिस्थिती ताणें 1293 म्हळ्यार 1293 हातूंत भितर लोक खंय आयले कोण आयले म्हळ्यार एक इतिहासा भितर बरयलां. तें तो कसो सांगता म्हळ्यार मंजेश्वर ते जे देवळ आसा अनंतेश्वर म्हणटात श्रीमत अनंत ईश्वर तो वय ते ईश्वर म्हणून शब्द थंय प्रकट जाता. आनी थंय गोमांतक मुळाचे कोंकणी लोक प्राय सारस्वत ब्राह्मण आशिल्ले कितके काय तांणी येवन ते वसाहत केलो ते मंजेश्वर क्षेत्रांत आसा. आतां मंजेश्वर क्षेत्र जाल्यार तशीच पळय तेवय तशीच पळयल्यार गोंयांत कशी पुरो मंदीर आसाची देवूळ आसाची म्हळ्यार एक 2 दोंगरा मध्यंतून कंदकां भितर आसता. इथे म्हळ्यार ते सेफ्टी खातीर आसता. जाल्यार हे मंदिराचे वास्तू पळयल्यार दाक्षिणात्य वास्तू आसा केरळाचे वास्तू आसा. नंतर जालेला आसा काय पुरो प्राय नंतर जालेला आसता पुरो मूळ जावन कशें आशिल्लें म्हळ्यार खबर ना. कित्याक म्हळ्यार तांब्याचे आतां ते हें आसता कशें पांके म्हळ्यार माड जाल्यार तांब्याचे हें घालचें क्रम त्या वळ तितलो पाटीक नाशिल्लो. तमिळनाडांत आनी ते आसा
मागीर येईल कितकी काय वय, वय. दिसता जाल्यार ते पळयल्यार जाल्यार तो आयिल्ले ते आनी ताणें त्या काळार हांव सांगिल्लें ते कालच पळता वय, वय. 1293 कन्नडार सांगता जाल्यार 1293 थंय खूब आमगे लोकल हें आशिल्लें वसाहत आशिल्लो तांणी कसन करनाशिल्लो म्हळ्यार शेतकार करनासता आशिल्ले आनी तांणी हें कसन वैदीक शिक्षण दिवचे हाजे काम करता आशिल्ले म्हळ्यार प्राय तांणी थोडेची ब्राह्मण लोक पळयतना कशें आसता जे एक म्हळ्यार एक ब्राह्मण म्हणटना ते आमगेले सारस्वत ब्राह्मण जो कोंकणी लोक ब्राह्मण म्हणून ते पळयतना तांगेले देख हे कशे आशिल्ले म्हळ्यार एक कोंकणी लोक कशे आशिल्लो तागेलें रूप कशें आशिल्लें अशें म्हळ्यार चित्रण आमकां पळोवच्याक मेळच्याक भारी त्रास कित्याक जाता म्हळ्यार कशी आमी इतिहास बरयनी तशी तेमगे लोकल चित्रण करनी हे एक साधारण एक चित्रण वो आता कोंकणी समाज म्हळ्यार खूब लोकांचे आसात ते ब्राह्मण समाज आसा वैश्य समाज आसा अशे वेगळे वेगळे आसात कळना त्या वेळार अशे लोकांत पैकी हे एक चित्रण आमकां दिसता एक आका एक कसं म्हणटा स्टँडर्ड चित्रण म्हणून एक कलाकारान बरोवन दवरलें आसा तागेले तुका वेशभूष पळयल्यार ताणें वेश्टी न्हेशिल्ली दिसता आनी खांद्यार एक आंगस घालल दिसता आनी वयली कसन ताडगे लागी पोशाक ना वयची पोशाक ना आनी गळ्याक एक रुद्राक्ष दिसता आनी हातां भितर एक पुस्तक दाखयता अशें म्हळ्यार दाखयत कसन म्हळ्यार शिक्षणा कामाक येता आशिल्लें आनी नामय आड पडटा शैव ते दिसता आनी शिक्षणा खातीर आमकां तांणी स्वता येत आशिल्ल्याची आनी एक विशय कसन आसा म्हळ्यार असल लोकांक हांतल्याक चांग विद्या आशिल्ली शिक्षण आशिल्लें म्हळ्यार खातीर कोडयाळाक मात न्हय आतांचे जे दक्षिण कन्नड जिल्लो सगळो आसा म्हळ्यार अविभाजीत दक्षिण कन्नड जिल्लो हांगा तेन्नाच आशिल्ल्या रायांनी हे गोमांतक निवासियांक कोंकणी लोकांक वेगवेगळे कामा खातीर आपण हाडटा आशिल्ले त्याचे मिगेल प्रश्न नेक्स्ट आशिल्ले आता येवचे देशांतर येवचे एक कार्य काही मस्त काही प्रयत्न पूर्ण जावन कोरका म्हणून आसतले ते म्हळ्यार एक मन केल्यार देशांतर वचचे जाल्यार दुसरी देशा वच्च्यो न्हू त्या मनशान ताका रायान ताका हे कोरका स्वागत कोरका ताका रब्बो जाग दिवका कसं नाका काम जाय खाण जेवणा चेडवांक पुरो पोसुका तशें आसतना तांगेले ते एक वसाहत कशी जाल्ले आनी तांणी आयले वय जाल्यार तांकां हांगा राबयले कोणे आज आमी पळयले रे काय ना तूं दिसाचे एक विसा एप्लाय केलो थंय गेले ते एक उद्योग मेळ्ळे कुडले तुगेले रबलें त्या काळाचेर तितलो प्रयाण करून येवका आनी येत तरी ताणें मागणी कोरका ताका आपोवन हाडच्याक सांगून पेटोवच्याक राय खंय एक दोग जाणां चार जाणां कापयती शिवाय पुरो जाणांक मेळटा तुवें आयल्या लागी कसलकी एक विशेष विद्या सुका ती विद्या आसल्यार तो उपयोग करताचे एक ताका लागी कार्यक्षमताय आसुका तर शेतकार जावन आसुका शेत चलोवच्या येवका एक ताका व्यार करूं येवका एक शिक्षण दिवच्या येवका अशी त्या काळाचेर प्राय शिक्षण दितले वेदीक शिक्षण प्राय खातीर तें आशिल्लें आपोवन हाडता आशिल्लें कितकी काय अशें म्हूण म्हाका एक इतिहास राय कोण आशिल्ले तेन्ना आता राय प्रश्न कसो म्हळ्यार हे विजयनगर साम्राज्य व्हड साम्राज्य ताजे छत्रछाये भितर हे आमगेले तुळनाड अशी आशिल्लें पुरा अशें म्हूण म्हणटा आमी तें मात सादारण 1400 शतमानाच्या उपरांत आसा आतां आमी सांगचे समयाचेर कोण सगळेची दक्षिण भारताचे राज जावन आशिल्ले अशें म्हळ्यार बारीक कश्टाच विशय सांगता जाल्यार प्राय हांगाचेची सानच म्हळ्यार हे कसन आनी म्हणटा पळय कसन न्हय रायाले सामंत जावन आशिल्ले थोडे आशिल्ले हांगा तुळवराज हांगा आशिल्ले अळूपराय हांगा आडळीत करता आशिल्लेची म्हळ्यार तांगेलें व्हड डायनेस्ट म्हळ्यार व्हड कुल तांगेलें त्या वेळार आशिल्लें म्हणून हे पळय तांगेलें अळूपरायाले एक राजचिन्ह दोनी अर्धचंद्र आनी दोनी झळकेसाची आनी एक छत्र आसा हे खूब हांणी हांगा दक्षिण कन्नडाचे आर्किओलॉजी म्हळ्यार
हेजे संशोधन करता संशोधन केलें आनी पुरा हे चिन्ह तंते तांणी पळयलें आसा आनी हे प्राय 1000 वर्स समयाक तरी आशिल्ले अशें म्हणलें खबर आसता. आतां हांव सांगलें तुका एक तो वेळ आसा तो 1293 म्हणलें तेन्ना अळुपेंद्र राय आशिल्ल्याची म्हणटा. तशी मुखार येतना आमकां कसा दिसता म्हळ्यार आनी तितके वर्स थोडे वर्स एक 10 वर्सां उपरांत एक लिखीत हें आसा. तेन्ना कोण म्हणाली बंकीदेव दुसरो नंबर 2 बंकीदेवा सेकंड तो अळुपरायालो हांगा हें आशिल्लो कसं राय जावन आशिल्लो. तागेल काळार एक मंगळुरा भितर तांणी एक अधिकारी जावन नेमक केलेलो एक नांव दिसून येता. वामन शेणुभावा म्हणून बरयलें आसता. शेणुभावा दाखले भितर आसता तो खबर. तें खंय आसा म्हणून म्हळ्यार हांगा कोडयाळचे एक बंदर प्रदेशा भितर गोल्लरकेरी म्हणून एक सणाचे एक रस्तो तांत भितर एक प्राकाचें मंदिर आसा गणपती मंदिर आनी ते हनुमान पुरो आसाच. आतां गोल्लरकेरी मठ म्हणून अशें एक नांव आसा. ताजे मुखार एक स्तंभ आसा. त्या स्तंभार हे जे दाखल आसा अशें म्हणून इतिहासकार सांगतात. त्या काळार तांणी तो वामन शेणुभाव म्हळ्यार प्राय तो वामन शानुभाग आशिल्लो. हे शानभोग काम करता आशिल्ले म्हळ्यार कर्णीक जावन लॅक बरोवचे आनी आडळिताचे पुरो सूत्र बरोवचे आनी तांकां ते बरोवपाचे बरप आशिल्लें तांकां विद्य आशिल्ली तांकां. प्राय त्या वेळार तांकां संस्कृत विद्य चड आसता आसतील कितें तर नागरी लिपीत ज्ञान आसता आशिल्लें आनी थोड्या लोकांक प्राय कन्नड लिपीत थोडें ज्ञान आशिल्लें. म्हणून हांगा आडळितकार तेन्ना आतां कदंबाल टायमार आनी पळयलें समयार तांकां कन्नड लिपीचें आसता आनी धीमंत जावन आसल्यार नव भाशा शिकून आसच्या तांकां ताकद आशिल्ली. आतां तांणी आयलेंचे पळय जाल्यार तांकां एक काम म्हूण एक जावं तांगेले मुख्य जावन तांणी कसं काम करता आशिल्लें तांतले आसूचे कशें हें प्रशिक्षण कशें मेळ्ळें तांकां आनी तांणी खंयच्यान तूं हें आशिल्लेची म्हणून पळयल्यार आमी पळयल्यार एक शिक्षण ते पयलें येता. तांत शिक्षणा पैकी पयलें वेदीक शिक्षण येता. वेद अध्ययन शिकोवचे एक हें आसा आतां हें चित्रण आमी पळयल्यार आनी पुरो ते वेदाक पुस्तक अशें करून हें केलेलें खुल्ल ताजे जराक बसून वाचचें शिकचें आमकां एक चित्रण दिसता. आतां हें खरें जावन आतां मंगळूर चेंज अशें म्हणून आमकां सांगता करना. एक सादारण एक परिस्थिती कशी आशिल्ली म्हूण आनी ते वेद अध्ययन करता तांकां संस्कृत भास येवका तो तें करता आशिल्लें. दुसरें कसलें शिक्षण दिता आशिल्लें अशें म्हणल्यार जे एक लिखीत दाखल आमकां दिसना. म्हणजे हे एक सांदर्भिक चित्र जावन हांव दाखयलें आसा. शेतकारी करच्याक तांकां सांग येता आशिल्लें. शेतकार करचे एक दुसरे एक पंगड येता तशें अशी वेगवेगळे समाज हे कोंकणी समाजा भितर वेगवेगळे कुडकी आसाचे वेगवेगळे काम करतात. फ्राकाचे सिस्टम प्रमाणाचे ते चतुर हे आसता 4 हे आसता 4 वर्णां प्रमाणात तांणी तांगेलें काम करता आशिल्लें. मेस्त म्हूण आसता आशिल्ले कार्पेंटर म्हूण काम करताले आसता आशिल्ले. मागीर वाणी शेट म्हूण आसता आशिल्ले तांणी व्यापार करता. मागीर दैवज्ञ हें आसता तांणी भांगराचें काम करता. गोवा इतिहासान तो आमकां खूब वळख आमकां मेळटा. सो तांणी सगळीं आमचे भितर तांगे लोटू एक 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 पंगड जावन येवन हांगा तंते तंते राबून तांगेले अणभवाच प्रमाणेचे उद्योग करून जीवन करता अशें आमकां तें दिसता. अशी आमी तरी मुखार येतना हे सादारण वय तेन्ना दुभाशांक हे म्हळ्यार आमगेले भारतीय भाशेची दुभाश गरज आशिल्ली. तेन्ना आनीक दुसरे लोकांक आयिल्ल ना इतली खबर वय इतली खबर हांव सांगिल्लें तुका सादारण हें 1302 इसवी बंकीदेवाल खबर ही इतली तांणी खबर आमकां सादारण एक इतिहासकारान आमकां हें केलेलें आसा. तेसून चड मुखार इतिहास बरयलेलो आमकां दिसता. आतां एक शैव मंदिर म्हूण म्हणटना ताचें चित्रण कशें आसता म्हळ्यार आत्तां पळोवच्या गेल्यार खंयचे एक शैव मंदिरान तूं भायर एक नंदी आसता मागीर एक हाजे ते ध्वजस्तंभ आसता मागीर एक लिंग आसता तशी आशिल्ली की ताका म्हळ्यार देवळाचे मंदिराचे वास्तू आसा पळय ही वास्तू सादारण आमकां प्राय उत्तरे म्हळ्यार उत्तर भारतांत एक जावन आसता पुरो आनी दक्षिणा भितर जे तमिळनाडू आसा
थंय हे दोन कडेन आमकां एक नमुन्यार दिसता तशी तांणी येवची आशिल्ली एक चित्रण आमकां तांणी पळोवची दिसता पण हें एक चित्रकारान अंत भितर आजी वैशिश्ट्य कशें आसा म्हणाली पळय ते येदरा ते नंदी आसा आनी ते मंदिराची हें आसा पळय वास्तू आसा पळय ते पुरा वास्तूचे एक मिश्रण आसा उत्तरेय दाक्षिणात्य मध्य भारत आनी ताच्या मध्यान ताणें माडो घालो आपलो माडलो म्हणून ते दक्षिणाक येयलें दिसता हें एक भारी कौतुकाचें आनी भारी सुंदर चित्रण हें सगळें वट्ट करून दाखयता म्हणल्या खातीर हांव हें चित्रण हांत भितर घालें आसा हें तांगेलें मंदीर आसता आशिल्लें अशें आसता आशिल्लें अत्ये तांणी थंय सकून देशांतर येतरी हांगा विविध काम केलेले तुमी कशें सांगलें तशें एक रायाले अधिकारशाही जावन कोणी आशिल्ले जन आशिल्ले की म्हणल्यार एक पॉलिटिकली पावरफुल म्हणचे त्या अर्थार निमगुच्या वय आता तो काल येता साधारण विजयनगर काळाचो विजयनगर हुक्कमुक्काल कालार दाखून मागीर 1565 1565 भितर ताळीकोटेचे युद्ध जालें तांतू भितर पतन जालें तेगेलें अशी एक 150 पावण 300 वर्सां तांगेलो सुभद्र आनी घट्टी भारतीय संस्कृतीचे आधारीत तांगेलें आडळीत आशिल्लें ते आडळितां भितर एकलो तांणी हांगा खंय गोंयांत एकल्याक मांडलीक जावन तांणी केलेलो तागेलें नांव माधव मंत्री म्हणून मांडलीक म्हळ्यार एक आज तूं एक चीफ मिनिस्टर कशें म्हणटा हा तशी मंडळाच्या अधिपती मंडळाचे मंडळ तशें प्रमाण राज्यभार सुलभ शिवजाक आसता आशिल्लें ताका मांडलीक म्हणून शब्द महामंडळेश्वर आनी प्रमाण महामंडळेश्वर म्हणटा आसता कशी की तांगेलें सगळें अध्ययन केलें तुका कळटा कोण कोणाल खंयचे हें आशिल्लें ते माधव मंत्री ना तागेलो पूत साधारण 1406 इसवेंत 1406 त्या इसवे भितर ताणें आमगेलें विजयनगर साम्राज्याचे भितर आमगेलें कोडयाल ही प्रदेश आसतना हांगा आडळीत अधिकारी जावन ताका बाचण्णा म्हूण तांणी म्हणटा आशिल्लें तागेलें नांव बालकृष्ण शानुभव बालकृष्ण तागेलें सगळें नांव आनी थंय तें कन्नडांत तूं उलोवपी भाशेन तूं अण्ण म्हणचें की आसा आतां असल हेवो एक सांदर्भीक वो चित्रण आतां भाशणालें चित्रण केलां अशें करून म्हणून सांगता आमकां साध्य जायना कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार कोणें तें केलेलें ना तांणी आनी तूं कसं दाखयता म्हळ्यार तो एक अधिकारशाही एक हें आसता तागेलो एक पोशाख पळय तूं कळ्ळें तागेलो माथ्याक एक रुमाल पळय तागेले ताणें घालेलें कपडे पळय आनी तागेल्या येदराक पुस्तक आसा म्हळ्यार ताका चांगलीच देशील आनी कशें दाखल बरच दिसता अशी जावन हें चित्रण सांदर्भीक जावन नित्या उपयोग करचें म्हळ्यार ताका शिक्षण बरें आशिल्लें ताका लागून धार्मीक शिक्षण आशिल्लें आडळीतशाही आशिल्लो तागेलें तें भाशण जालें अंत भितर ते आमगेलें ताका पेटयलो हांगा आडळीतदार जावन तो कितलीं वर्सां हांगा जावन आशिल्लो म्हळ्यार आमकां दाखलो मेळना जाल्यार तो सरकारी अधिकारी जावन आशिल्ले निमित्त तागेलो व्हड पंगड आयला तांकां एक तेन्ना राजाश्रय मेळटा आनी तांकां दुसरे आनी चोर आनी तांणी पुरो हें लुट्टना तशें आनी पुरो रक्षण आसता तसो तागेलो एक व्हड हें तांणी त्या वेळी येवची वाट कशी आसता आशिल्ली म्हळ्यार न्हंयच्या मुखांतर येवका आनी कोडयाल गांव आसना तेन्ना चडशें अस्तंत्यधिकार म्हळ्यार पश्चिमाक न्हंय समुद्राक लागून न्हंयक लागून ते न्हंयचे तटारी सगळें पॅण्ट उबो राबोन आसता तशें तूं आयचे हें काण पळयल्यार दक्षिणे भितर साधारण एक मंगळादेवी जावन सकल आनी उत्तरे भितर साधारण कूळ उरता कळ्ळें हें सगळें फल्गुणी न्हंयचे हाजेर आनी ते कडच्यान नेत्रावती न्हंयचे न्हंयचे तटारी सगळे हेची गांव बसून आसता त्या खातीर तांणी येतना आत्ताचे बंदर प्रदेश निरेश्वाल्या म्हणाले कंदक आनी प्रमाण डीसी ऑफिसा लागीं वय डीसी ऑफिसा दाखोवन सकल पळयलें स्टेट बँक वय ते स्टेट बँक तुका आत्ता येयना जाल्यार डीसी ऑफिसाक इत्याक सांगते म्हणाले जिल्हाधिकारी ते जिल्हाधिकारी ऑफिसाची मंगळूर किल्लो आशिल्लो मंगळूर फोर्ट आसता तस जावन तांणी येवचें न्हंयच्या मुखांतर येवचें तांणी येवन राबील जागो तेंची ते गोल्लरकेरी हें म्हण पळय तेंची रस्त्या मुखार आयल्यार एक जैन बस्ती आसता
एक जैन बदीस म्हाका दिसता तो आदिश्वर म्हणटा वय, वय. तांगेलो हांव फुडलो. 100% सांगना म्हाका वय. मेकल उडगास तशी ते आदिश्वर बस्ती ती ही बस्तीचे वास्तू ही पळयल्यार एक 500-600 वर्सांची मागची वास्तूशी दिसना जाल्यार ती बस्ती थंय आशिल्ली वय वय कळना आनी ते राजाश्रय आसतशिल्लें म्हळ्यार एक धैर्य आसतशिल्लें कळना हे विजयनगर हे कशें आशिल्लें म्हळ्यार हिंदू जावं जैन जावं बौद्ध जावं एक मुसलमान जावं तांकां पुरो जाणांक तांणी आश्रय अभय दिला. दिता आशिल्लें वय, वय. तसो ती जैन बस्ती त्या काळार थंय आसतशिल्ली आनी हे आईल बाचंडा लोट आईल आसा पळय आनी पुरो चड हे शानभोग कुटुंबाचे आसतले अशें म्हणून एक इतिहास आमी ते दाखयलो आसा आनी तांकां शणै म्हणलें मागीर वय वय तांणी शणै जाले अशी इतिहास एक समज एक भितर आमी वचून पळयल्यार हे बस्ती लागीं आशिल्ली शणै हे पुरो हा हा आसतना तांणी बस्ती शणै जाले ओ आनी ते दी गेले बस दी गेले बस्ती आनी बस्ती शणै म्हणलें कुटुंब जालें अशें म्हणलें थोडे जाणांले अभिप्राय आसा बट ते खरें आसचें काय पुरो कित्याक म्हळ्यार ते मस्त बंदरार मागीर ते विहार हे कुटुंबाच्या नाही, आजी काही बसते शाणे आमकां मस्त पळोवच्या मेळटा कोड्यालांत. आमगे विश्व कोंकणी केंद्राचो स्थापना अध्यक्षची जी बस्ती वामन शणै वय, वय. तेगेलें नांवान तेचें आसा. अशी तांणी ते रब्बीन आशिल्ले आनी तांणी चांग नमुन्याचें तांकां जीवन आसतशिल्लें आनी थंय मस्त वसा आतांय बंदर प्रदेशांत विहाराचो हें कसं वकार म्हळ्यार बंसळ आसल्यार ताचे मदमध्यें ती कोंकणी लोकल घर आतांय आसा आनी मदें तूं हें आनी कसं खारवी आनी झळके धरतले मोगवीर घर आसा मछवार घर आसा मागीर मुसलमान हांगेले आयलेची तांणी थंय वस्ती केलेली आसा अशी सगळें आज ताका मिश्रण मेळटा जाल्यार कोंकणी लोकाल वसा आजीकय आसा आनी ती थोडी मंदीर थंय आतांय आसा बसदीन आतांय आसा अशें लोकालें तें आशिल्लें आनी थंय जीण आशिल्लें आनी थंय व्यार करता आशिल्लें अशें म्हणून आमकां अंत भितर दिसता हें 1427ची गजाल केन्नाच खबर थंयचे आमकां लागीं पळयल्यार थंयचे कंदका लागींचे आमगेले दोन्ही न्हंय मेळचे एक संगमय जेवचे एक जागय आसा अळवे म्हणटा ताका तर त्या दोन दिकांचो साकून येतले व्यापारींक काही सुलभ जात आशिल्लें म्हणावं लागता वय आतां ते अळवे आशिल्ले निमित्त इंग्लीश भाशेन एस्टुअरी म्हणटा आतां ते थंय समोर वचून तूं तें चित्र पळयल्यार अळवे चित्र पळयल्यार न्हंय मेळ तिकडे पळय थंय करेक्ट समज हांव दिसता पळय अशी तुका उत्तरेक अशी ते उत्तरेक ती फाल्गुनी न्हंय म्हळ्यार गुरपूर न्हंय म्हणटाची आनी अशी दक्षिणेक दाखून येवची नेत्रावती न्हंय जावन येता म्हळ्यार हे नेत्रावती न्हंय ते सकल गेल्यार आज तुका नेत्रावती ताजेर सांको दिसता ते कडच्यान आसूं ते उरला प्रदेश आनी अशाळाचे प्रदेश ते बेंगरे म्हणटा ते आसता ते प्रदेश हे अळवे मुखांतर तांणी भितर येवका ते मुखार भितर येतर शीत हांगा आयज जो धक्को म्हणटा बंदरार धक्कस्त म्हणटा थंय येवन पावता आशिल्ले आनी थंय तांणी सेटलर्स आमगेले थंय येवन देंवता आशिल्ले आनी तांणी खंय ना कुंकारी वता आशिल्ल्याची अशें म्हणून आमकां दिसता हें तेदनाचें हें कसं आनी थंय वयर येयल्यार आतां तुका तें कळना पूण त्या काळार ते चिकेचे सकलचे प्रदेश चिके दोंगरार अशी वयर 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 गेल्यार मागीर तुका तें जिल्हाधिकारीलाचें ऑफिस दिसता नाही हांव ताश लेखलें ते अळवे थंय लागीं आशिल्लें दुखून ते सकून येवचे दुखून थंय मंगळूर किल्ले थंय केले तांणी हय प्रत्येक काळाचेर कशें म्हणून म्हळ्यार न्हंयचे तटवर्ती जाग आसा पळय तो आनी खंय न्हंयचे मुखांतर येवचे न्हय आयल कुळे सुरवेक तांकां मंगळूर किल्लो खंयच्याय गांवाचे किल्लो थंय आसता आनी थंय न्हू हें मेळचें कसं रक्षण आनी इवन ते रेव्हेन्यू कलेक्शन त्या परत थंय तांगेलें केंद्र टॅक्स पुरो केंद्र ते किल्ल्यां भितर म्हळ्यार ते फोर्टा भितर आसता आशिल्लें आनी तांगेलें तें रक्षण हें तेंचें हो एक चित्रण आसा पळय हो मुखारी पोर्तुगीजान 1560 की 65 इसवे भितर हें केलें चित्रण ब्रिगांजा कसली बरो न्हय ते कोण केलेलें नांव कितें तें पळय ते समज तांणी दाखयला ब्रिगांजा रिवर पळय न्हंय दाखयला पळय दोन न्हंय ते कडच्यान एक न्हंय येता एक कडच्यान एक न्हंय येता नेद्रा किल्लो दिसता पळय तांगेले दिश्टिकोणार कशें आसता तो किल्लो तो फोर्ट ते तशें तांणी दाखयला आसा आदी पोर्तुगीज भाशेन ते बरयला पोर्तुगीज भाशेन थंय बरयलां मँगलोर सिटवाडा ते कशें प्रोनावंस करचे की पोर्तुगीज भाशेन म्हाका वचना बट ते किल्लो म्हळ्यार हे फोर्ट म्हणून दाखयता थंय गोवान पळयल्यार अगवाडा म्हणून सिटवाडा म्हळ्यार वाडा म्हळ्यार काय फोर्ट अवडा किसकी म्हाका वचना पोर्तुगीज भास अध्ययन कर न्ही
थंयची आतां ते काही चित्रणच पळय थंय व्हड किल्लो किल्ल्याचें एक चित्रण कोण की एक केलें नासा अशी अदर घाल्यार हे ताजें ड्रॉइंग न्हय ताजें एक पिक्चर न्हय ते वय पळय अशी किल्लो दिसता आशिल्लो अशें म्हूण म्हणटाचे आतां कोडयाळ किल्लो इतलो व्हड आशिल्लो की ना की बट न्हंयची तीरार ते वयर आयल्यार ते किल्ल्या भितर येवका पयरची पयर तरी म्हळ्यार स्वातंत्र्याचे हें थंय चलता तो किल्लो अशी जावन आशिल्लो मागीर थंय मागीर जिल्लाधिकारी ऑफीस केलें ते जिल्लाधिकारी फुडले किल्ल्यांत भितर आशिल्लें पावना मागीर बदल केलें तूं न्हंयन ते दखून येवन पळयल्यार ते किल्ल्या मागशी डीसी आतां डीसी ऑफिसा मागशी तुका समज कळटा की थंय एक व्हड एक वणत वय ते सकल ते ताका निरेश्वाल्य आनी कंदक अशें म्हूण म्हणटात पण हे सेटलर्स पळय कशें येता आशिल्ले म्हणून एक चित्रण आसा न्हंयच्या मुखान तरी येवका मस्त मच्छी आसाची पळय ते मच्छी ल्हान ल्हान व्हड आसाची व्हड धवणी आसाची आनी ते हांगाच प्रदेश दाखयता ते पळय एकदम माड्डे आसा पळय आनी थंय मच्छवार आसा पळय आनी हे मनीस सादारण एक आमगेले एक तीळ आसता गेला हाका निदळाक आनी तो आमगेले कोंकण आसता मनीस म्हणून एक सादारण एक चित्रण दिसता हातान तागेला कसं आसा दोन जोळे आसात एक खांद्यार घालेली एक हातान अशी घोव बायल करून बामूण बायल करून तांणी येता आशिल्लो तांणी आयल्यार अशी येवका हो सिमेंट रस्त्यानी ना तेन्ना हे आतांचे डीसी ऑफिस पळय ते वण दिसता पळय आतां ती कितली येत्तर आसा पळय म्हळ्यार हे रस्तो अशे बांदून घेवचे सून म्हापशेच्या टायमार कितलो तो सकल आशिल्लो म्हणून पळय एक 30-40 फीट वयर तरी आसता आशिल्लो तो फकत ते हुपून येवचें जायना आनी ते कंदक आतां एक ताका नांव आसा कंदक म्हणून त्या जाग्यार ते म्हळ्यार इंग्लिशार मोट म्हणटा पळय मोट म्हणून म्हळ्यार ते किल्ल्याच्या भायर एक खूब आनी तातूंत उदक आसता मस्त कडेन देशाच्या आमगेल्या देशाच्या मस्त कडेन गेल्यार हे मोट दिसता आनी तांतूंत भितर हाका न्हय तांतूंत भितर हाका खंयच्याक कसं तुका हाका सोडता आशिल्लें म्हणून स्विमींग न्हय मोसळे हय सिसोडी सोडता आशिल्ले वा तसल कंदक म्हणजे तुमी प्रोटेक्शनाक ते शिवाजी टायमार पुरो आशिल्ले शी पुराय कडेन आशिल्ले किल्ले भायर कंदक तांतूंत भितर पुरो सिसोडी कोणी आक्रमणशाही आयल्यार ताका आतां ते हांगा आमगे कुमटा दुखून मुखारी व्हड किल्लो आसा आमगेलो कोणाले विजयनगर खालाच्यालो थंय आत्ताय ते खंदक दिसता तांतूंत भितर सिसोड्यांनी घालता आशिल्ले अशी हुपून येवका आशिल्लें म्हळ्यार तूं हे आनी आसा पळय वसाहताक जावन आसा पळय मायग्रंट्स आसा पळय तांकां कसले की एक कर बांदूक टॅक्स भरता तांणी मुखार मेळटा अशी येवन तांणी वसाहत करता आशिल्ले एक हाणें कोण भोंवडेकारान बरयलें कसन म्हणून म्हळ्यार सादारण ताणें बरयलें समय मात चिक्केची मागी वयलो सगळे कोडयाल शारां भितर 20,000 लोक आशिल्लेची ताण बरयलें ते 17 शतमानाचे अखेरेक हें हांव आतां दाखयलें परिस्थिती कशें म्हळ्यार तेन्ना भाचणदानांनी येतना कशें आशिल्लें तो काल मागीर अशें मुखार वाडून मुखार गेलो त्या काल पळयलें आनी तुमी ते 17 शतमाना लागीं पावतना त्या काळान तू हे आमगेले गांवाक कोडयाल म्हणटा आशिल्ली की नाही मंगळूर म्हणटा आशिल्लेची हे भारी एक जे विशय आसा ताका म्हळ्यार हांगा मंगळादेवी आशिल्ली मंगळादेवी आत्ताय आसा ती मंगळादेवी सादारण अलुपाल कालार दखून आशिल्ली अशें म्हळ्यार 1000 वर्सांसून फुडें ती मंगळादेवी आशिल्ली तस जावन हाका मंगळूर म्हणाले शब्द हाका चालता मंगळापुरा म्हणाले शब्द इत्याक म्हळ्यार ते थोडेची शब्द हे सांदर्भिक जावन हांव मंगळादेवीक हांगा दाखयल्या इतलो परत तेन्ना रुपी भांगार आनी परत नासता आशिल्लें कळ्ळें जाल्यार ते कालार ती आशिल्ली तस हाका मंगळापुरा आनी एक्चुअली बदल पळोवचे गेल्यार ते खरें पळयल्यार ते एक लिंग देवी लिंग ताजे वयर तांणी ते म्हाका खरें गुतना इत्याक म्हण ती देविलेची हे आसता काय पुरो लिंग एक ते मंगळादेवीले कळ्ळां मागीर आतां ते आशिल्लें आसता काय पुरो इत्याक म्हळ्यार तेन्ना संप्रदाय तशें आशिल्लो कळ्ळां मागीर कसन म्हळ्यार आनी थोडेची हांगाचे अरेबियाचे भोंवडेकार येता आशिल्ले तांणी ताका मंजारून म्हणून तशें ते आज ते हॉटलाक पळय मंजारन म्हणून अशी म्हळ्यार ते म आनी हे तातूंत भितर दिसता
जाल्यार चड प्रमुख नांव कशें आसताशील म्हणून म्हळ्यार कोडियाळ म्हणून आसताशील. कोडियाळ म्हणजे ते कुडू म्हणजे कन्नड जे दोन्ही नाही कुडवोचे जागो तशी कोडियाला म्हणून आमी कोडियाळ म्हणून कोंकणी भाशेर म्हणटाची आनी कुडला म्हणून तुळू भाशेर म्हणटा तेव्हा अर्थ सेम येता अशी ही नांव आसता अशें म्हणजे 2-3 नांव तुका हांगा पळोवच्या मेळ्ळें. मागीर आज भारत सरकारान कसं नांव दवरलां कर्नाटक सरकारान मंगळूरू तशें दवरलां तशें तें नांव आसता. आता मी तुम्ही चित्रांत तुम्ही त्या जे मंगळूर किल्ल्याचे दाखयले तशी दुसरे सनसन किल्ले ज्या बॅटरी तसल पुरो आशिल्ली गे पळय ताका म्हळ्यार न्हंयची वाट म्हळ्यार हें प्रमुख केंद्र. आता सगळे न्हंयचे तटार तो गेल्यार खंय कोणी नांव हेजेर वड्यार जावं एक युद्ध नौकी जावन घेवन आयल्या रे थंय ते आमकां एक दावखाना एक थोडे आज व्हरलां म्हळ्यार आतां हांगा बंदरार हांगा सकयल हांगा गेल्यार ते सुलतान बत्तेरी म्हणून एक एरिया आसा थंय एक तुका एक रक्षणाचें एक सानच एक हें दिसता. तो सगळो किल्लो न्हय एक कुडको तो रक्षणा खातीर दवरचे आशिल्ले आसा. आता ते मागीर प्राय टिपू सुलतान कालार तांणी वापरता जाल्यार निमित्त सुलतान बत्तेरी म्हण ताका हें केलें तो केन्ना कोण आसता म्हणल्यार एक खरें निखर जावन सांगूंक जायना. हे फलगुडी न्हंयचे हाजेर आसा ते कडच्यान आसा. तशें म्हळ्यार ह्या टिपू सुलताना पयशी फुडें आसून आशिल्ले जाल्यार उपयोग चड केलेले टिपू सुलतानान विजयनगर काळात कोण थंय एक हें आशिल्लें. ते मागीर तें कशें म्हळ्यार 100-120 वर्स म्हणटा ते पडताची पाड अखेरीक ताणें हें संपूर्ण बांदून घेवन आशिल्लें आसता पुरो म्हाका ताजे पूर्ण माहिती म्हाका सांगूंक जायना इतिहासा दृश्टीन बट जाल्यार आशिल्लें हें कसं दाखयता म्हळ्यार एक संस्कृताय हांगा आशिल्ली लायक मंगळूर हांगा येवन राबता आशिल्ले लोक आनी राय आनी पुरो आशिल्लेची किल्ली बांदूक जाल्यार राय जावं आनी तेन्ना पळय ताका एक जाग दवरला तांतूं भितर फिरंगी दवरते फिरंगी हाडले हांगा म्हण त्या काळा भितर आशिल्लें तें म्हण अशें आशिल्लें. अनेक एक आमगेलें चित्रण आसा तांचेची सुलतान बत्तेरीचे ते प्राय हे मुखार आता आमी हाका कसं मेळ प्रश्न म्हळ्यार ह्या जे आता तुम्ही देशांतर प्रक्रिया कितली समय सकून सुरू जाला म्हळ्यार रायानं आपयली केलो जेन्ना शिक्षणा कितें वैदिक वृत्तीक आनी प्रमाण कितले गेजान मागीर नंतर व्यापारा कितें म्हणून येता आयलेले आसाची. आता प्रक्रिया म्हळ्यार ते देशांतराची प्रक्रिया केदोळटाय आशिल्ल्या म्हणून आता आमी हे कालगटार थोडे मुखार आयल्यार 1555 म्हळ्यार 1555 देखून 1570 ताईं हांगा उल्लाला भितर अब्बक राणीलें राज्यभार आशिल्लें. ते कालाचेर उल्लाल सोमेश्वर एक कडच्यान कोंकणी लोकांक खूब वसावत आशिल्लो म्हणून आसा. ती लोक व्यापार करून आसता आशिल्ले की तांगेले पुर्वज ते येवन राबून आशिल्ले आसच्या पुरो 1570 इस्वेंत तिगेले मृत्यू जाली. त्या वेळार तांणी पुर्तुगीज तेन्ना बारी हे आशिल्ले कसं एक्टिव्ह आशिल्ले त्या काळाचेर तांणी उल्लाल सोमेश्वर मंगळूर पेंट एक पुरो उज्ज घालून लासलें. ते म्हणटना हे वसाहतदार आशिल्ले आसा पळय तांकां व्यारू वयवाटू घर प्रकसन जालें अशें म्हणून आमकां एक धाकटेली इतिहास ना बट तांणी खूब नश्ट भोगलेची. हें पुरो नश्ट भोगून घेवन तांणी तें सोंसून घेवन जीवन पयण मुखार हाडलें अशें म्हणून आमकां दिसता. आतां कसलो प्रश्न येवचे म्हळ्यार ताजे नंतर कशें आशिल्लें म्हणून ताजे हेका वतना आमी आतां तूं तावळ एक चित्र दाखयलें. आता हो प्रश्न येवचे केन्ना म्हणून म्हळ्यार गोवाचे आजना उपरांत आता गोंया भितर हें एक भारी क्रूर शिक्षाचें तुका चित्रण दिसता पोर्चुगीजान हाका गोवा इन्क्विजिशन अशें म्हणटा कळ्ळें. ते गोवा इन्क्विजिशनाच्या चित्रणांत आनी थोडे तांचे भितर चड म्हायती आसा. ते म्हायती कसं दाखयत म्हणून पळय एक उलटी लंबयला कळ्ळें. एक सकल पांया लागीं लोकडाची हांगा आनी ताका वयर देखून लंबयताची आनी राजयुगान ताणताची कळ्ळें. एक कैदीची सकल अशी बसून ताका लागीं इन्क्विजिशन म्हळ्यार धर्म तांगेले प्रमाण तें धर्म न्यायालय न्याय करची जागो म्हणून तांचे भितर केलेलो पुरो अन्यायाची
वय वय कळलं हे भोगच्याक जायना तिलें सादारण 1565 हे 1560 भितर त्यांनी प्रारंभ केला 15-16 15-16 वय म्हळ्यार तूं मतांतर जावं नातल्यार शिक्षा म्हणून. शिक्षा आणि त्यांनी मतांतर जालेल्यांकय थोडे आमगेले लोकांक आशिल्ले तांणी म्हणलें क्राइस्त समुदाय आमगेलो आमी ಒಟ್ಟು जावन हांगा सकयल येयले आसता त्या मुळे तांगेले त्रास तितले क्रौर्य तितले आशिल्लें तांकांय पाप सोणे कळना अशी हांगा सकयल देंवन येतना एक संस्थो आमी मांडून हाडलेलो दिसता म्हळ्यार 1565 आमी तरी साधारण एक 4-5 वर्स जातरी कुडियाल अधिकडच्यान आयिल्ले एक कोंकणी समुदाय व्हड आशिल्ले हे कोंकणी समुदायांत सारस्वत आशिल्ले वैश्य आशिल्ले अन्य आशिल्ले तन्य आशिल्ले कोंकणी भाषिक पुरो आशिल्ले भाषिक पुरो आशिल्ले तांणी येवन अशी न्हंय देखून आमी ते वयर देंवन येतना वयर चोवन येतना तेन्ना ही आत्ताची रथ बी तितलो व्हड ना एक 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 वाट आसा ते वयर चोवन येतना आत्ता तिथं तुवें टेम्पल स्क्वेअर जें म्हणटा ते दाव्यान गेल्यार ते एक कुडतरी मामाय देवस्थान एक केल्लें आसा ते हे आत्ताचें चित्रण त्या वेळार कशें आशिल्लें म्हळ्यार आमच्या कोणा लागीं चित्रण ना हें मागीर बांदून आत्ताशें आसा म्हळ्यार एक जाग दाखोवच्याक तें चित्रण दाखयलें आसा थंय आणून कुडतरा दाखोवन एक मामा येयले देविलें हस्तमुद्रा आनी कलश अशें थोडेची चिन्ह कळ्ळें ते देवील चिन्ह हाडून थंय तांणी एक हें केलें एक गुडी केली मंदीर केलें थंय लागीं एक तळें आसा एक तळें उदका आसा एक हें जावपाक तशें जावन ते राबलें थंय आज खंय आमी पळयल्यार ते तळ्या दाखोवन अशें मुखार गेल्यार खूब कोंकणी लोकाल घर आसा खूब कोंकणी लोकाल घर आसा आत्ताय आमकां तें कळटा थंय देखून मुखार आयल्यार आनीक एक वयरी हाजेर दोंगरार म्हळ्यार गुड्ड्यार चडटा ते आत्ताय ताका नांव डोंगर केरी गुड्ड्यार सकून आयिल्ली केरी एक कोंकणी शब्द एक कन्नड शब्द जाल्यार केरी म्हळ्यार कोंकणी वापरताची गोंयांत ते डोंगर केरी थंय आसा आजी काही तुका समज दिसता ते आत्ताय आसत ते म्हळ्यार कितले पळय 400-450 वर्सांचे इतिहास आमी तरी आता तांणी ते हें केलें पळयल्यार ते गोल्लर केरीन ते नांचो मस्त गोल्लर केरी हांव सांगलो न्हू तो सांगला प्रमाणे गोल्लर केरींत आसा जाल्यार ते क्रमेण उणी जालां कित्याक म्हळ्यार तो व्यापारी जाग जालो चड व्यापारी जाग जालो कळ्ळें थंय देखून भायर येता आनी घर आसता जाग आसता पळय थंय वचून राबतात लोक आसता ह्यांगा आत्ताची वसाहताच्यो जागो घर करून राबच्यो जागे जावन आसता कसं म्हळ्यार पोरणी घर आशिल्लें मागीर नळ्या माडाचें येयलें नळा माडाचें वचून सिमेंटाचें येयलें सिमेंटाचें वचून आतां व्हडलें अपार्टमेंट महल आयले फरक तितले लोक आसात डोंगर केरी ती तशी आसात हय थंय हांगा येवन राबिले खूब वर्सां तेन्ना आरामशें जीवन केलें उद्योग केलेलो परत तेंच आसता हे 4-5 उद्योग भितर ते आसता उद्योग तितले आशिल्ले एक सणाचो एक समुदाय वैदीक कामां वता आशिल्ले एक थोडे शिक्षणां वता आशिल्ले थोडे जाण व्यारा वता आशिल्ले थोडे जाण रायाल वटू रायाल आडळितां भितर मेळून करणीक जावन बरोवचें हें परत काम करता आशिल्ले भारी थोडे जाण क्षत्रीय कामाक वता आशिल्ले म्हळ्यार सैनीक जावन भारी उणे वता आशिल्ले मूलत हांगेलो तो स्वभाव तो ना आशिल्लो ताका वता आशिल्ले लोक थोडे कमी आशिल्ले अशी तो एक वसाहत तेन्ना ही रथबीद व्हड जायनी दुसरें कसं नाही दुसरें कसं आशिल्लें ते म्हळ्यार बाम्माय देवस्थान आशिल्लें म्हणून तुमी सांगलें वय वेंकटरमण देवस्थान तो काय ते ना ताजी फुडलीं थंय एक विठ्ठल मंदीर तेंवूय नाय न्ही ते खाली गुडो थंय नको वचचें अशी वयर रानाची विठो देवस्थान तें पुरो मागीर ते पुरो 20 शतमानांत कळ्ळें आनी तूं तें पुरो काय ना तिलें एक रान मात्र पळ एक एक ताजें चित्रण कर मनांत एक रान आशिल्लें दोंगरार वयर वचून पळोवल्यार तुका कशें दिसता आज तें वयर गेल्यार ते आमगेलें न्यायालय कोर्ट कळ्ळें ही पुरो थंय वचून वयर वचून राबल्यार दोंगरा वयर राबता तूं शेडीगुड्डे त्या प्रदेशा भितर आनी थंय वयर वचून थंय देखून मागीर ते कडच्यान सकयल पळयल्यार पूर्व दिकडच्यान उदेत्या दिकडच्यान तर पळयल्यार तें पुरो शेतां पुरो शेतां आशिल्लें कुडियाल गुत्तू म्हणटा आशिल्लें ते पुरो शेतां आशिल्लीं थंयच पुरो बेणी जावचें आशिल्लें खूब व्हड आशिल्लें ते पुराय मागीर गेलें हें तेन्नाच जिवनाचो क्रम ते कशें करता कोडियाल बैल तेंच कुडियाल बैल वयर देखून पळयल्यार ते सगळेंच व्हड दिसता हांव तुका म्हणचें
आणि ते कडच्यान ती दाव्यादी कडच्यान ते पळयल्यार म्हळ्यार एक पश्चिमेदी कडच्यान पळयल्यार वापस न्हंयक वता वाट वय वय कळ्ळें आनी पुर्वादी कडच्यान थंय गेल्यार जे आमी आज खंयचे पदव म्हणटात पदवा गुड्डानी म्हणून थंय अशी ओड ती जनवस्ती मस्त ना आशिल्ली त्या काळाचेर मस्त उणी आशिल्ली अशी आमगेलें जिवनाचें आमगेलें क्रम आशिल्लें आतांच्या आमगेले रथबेदी पळयल्यार तुम्ही सांगिल्ले प्रमाणे रे थंय ममाई देवस्थान एक आशिल्लें म्हणून मागीर ते गोकर्ण मठ आसा त्या परत तेन्ना नाशिल्लो तो मागीर आयलो तो मागीर तो मागीर आयलो मागीर हे 100 वर्स चिल्लरें तूं ते 1565 भितर विजयनगर साम्राज्य पतन जातना सगळ्यांची राजकीय बळ ते सगळ्यांची इक्केरी नायकाल हातांत गेलें इक्केरी नायका 1555 म्हळ्यार 1555 देखून 1567 मेरेन तांगेलें आडळीत आसता सगळ्याची दक्षिण कर्नाटकांत म्हळ्यार दक्षिण भारतां भितर आसता आशिल्लें मंगळूर तांगेले आतां तांणी सुरेखाची हे जावन आशिल्लें कसान हांगेले पाळेगार जावन आशिल्ले पण ताणें स्वतंत्र राय जावन तांणी छान बरेची आडळीत केली परतून एक फावटी ते विजयनगराच्या हाजे प्रमाणेची तांणी भारतीय संस्कृती धर्म शिक्षण कला नीती न्याय पुरो समलायक दिला तांणी चलोवन गेले तांतूपैकी शिवप्प नायक एकलो आशिल्लो तो भारी एक हें आशिल्लो हे इक्केरी नायक कालारी आमगेल्या लोकांनी खूब व्यार केलो खूब व्यार केलेलो आसा हे इक्केरी नायकाल इतिहास आमकां पळोवचा मेळटा हांव एक सांगता तुका सुरवेक कशें जालें आशिल्लें म्हणून म्हळ्यार एक साधारण एक 100 वर्स उपरांत हें जालेलें 100 वर्स जालां तेंचें गोंयाचें इन्क्विजिशन जावन 1560 देखून 1660 100 वर्स हुपून गेल्याची हें जातना ही घटनावळी जातना म्हणजे 3-4 मातें लोक जाले तांणी कसं की एक शांततायेर जीवन करून मुखार आयले आर्थीक जावन बळवंत जाले बौद्धीक जावन बळवंत जाले अशे शक्तिवंत जावन समाज वाडोवन आयले 1660 भितरी एक इतिहास प्रमाण कसं सांगता म्हणून म्हळ्यार थोडेची एक कोंकणी लोक हांगा उप्पिनंगडी आसा पळय उप्पिनंगडी लागीं कुमारधारा नेत्रावती संगम आसता ते न्हंयचेर वचून अपर कर्म म्हळ्यार मरण जालेलें अपर कर्म ताणें वता आशिल्ले अशें म्हणून इतिहास ते पूर्ण दाखोवन वता आशिल्ले आत्ताय वता दिसते लोक करचे थंय तांणी गेले त्या वेळी तांकां थंयच्या लोकांक थोडे सांगलें की तुम्ही हे न्हय कोंकण आसता न्हय हो एक शब्द पळतो आमकां सगळे हाका तूं इतले कोंकणी लोक म्हणून आमी म्हणलें कळना आमकां ज्यो गोंयांत देखून लोक आसा आमकां कोणाक दुसरो शब्दारी प्रयोग ना आशिल्ले कोंकण आसता म्हण तशें तुगेले सारस्वते म्हणा आशिल्ले ती GSP म्हणा आशिल्ली वैश्य म्हणा आशिल्ली कासाने म्हणा बरें ना कोंकण आसता म्हणटा आशिल्लें भाशेक प्रामुख्यते भाशेकच प्रामुख्य तांणी थंय कन्नड ज्यो तुळुलोचे आशिल्ले आमगेली नवी भास ती वय नवी तेच शब्दारी आजीक आमकां लोक कोंकणर म्हूण म्हणटात कोंकण्याचे म्हणून म्हणटात ते कोंकणेर म्हूण म्हणटात आजी कितें म्हळ्यार आमगेल्या भाशेन आमकां आमगेली अस्मिताय आमगेल्या भाशेन आसची दुसरें खंयच्यानी न्हय हे कोंकण आसता हांकां तुमगेलो एकलो कोण एकलो वो आयला थंय हांगा स्वामी की कोणी आयला तुमी पळयलो देखलो म्हण आमी पळय न्ही आपोवन वेलकयता तांकां खरें थंय एकलो येती आशिल्लो आयलो आनी तांणी कोंकणी उलयतना तांकां कळ्ळें तो गोंयांत देखून आयली येती म्हणून कळ्ळें हांणी हांगा राबिल्ले कोंकण लोक तांणी करतना परिचय करतना तांणी सांगून तांणी पर्तगाळी मठाचे येती तांणी आशिल्ली म्हाका दिसता तांगेलें नांव रामचंद्र तीर्थ आशिल्ली म्हगेली उडगासो कळ्ळें तांकां हांणी सांगलें पळय आमी इतले काळ जालें हांगा येवन गोवा इन्क्विजिशन जावन 100 वर्स जालें कळ्ळें आनी आतां हें आडळीत पुरो इक्केरी नायकान आसा इक्केरी नायकांनी एक तांगेले कांत भितरी एक सांगिल्लें आसा तांणी हे पर्तगाळी मठाचे येतींक वडेर म्हणलें उपाधी दिल्ली म्हणून वडेर कन्नडाचे वडेया कळ्ळें वडेर म्हळ्यार धार्मीक कांत भितर तांणी वडेर वय अशी एक तांणी उपाधी दिली तांणी आतां ते मठांत तांगेलें नांवां भितर वडेर म्हणून घालतात कळ्ळें तें तुमकां उपाधी आशिल्लें तुमगेलें हें तुमी आमगेल्या कुडयाळ गांवां येवका
नाही त्या स्वामी मला सध्या येत थंय कसं लायलेलं मला तांणी प्राय हा एक तीर्थयात्रे हा, हा, हा. दक्षिणा पतार वत्ता आशिल्ले कितें कसले खाईले करेक्ट समोन खंय गेलेले म्हणाले दाखल काही दिसना दिसना. पूण तांणी येवन पविले त्या हा, हा. वेळाचेर म्हणून दिसता. त्या संदर्भेर हांनी आणि ते या कामा खातीर वता अपरकर्मा करू जमकले जनय मेळ्ळे थंय मेळ्ळे तांकां हा 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 आनी तांकां आनी मन अशें केलें तांणी आमगेले कुळारचे म्हळ्यार गोंय थंय नकुचे आसूचे तांचे हांगा राबिल्ले लोक म्हण तांकां भारी खूश जावन तांणी तांगेले थोडे समय काणू तांगेले वाट बदल करून आमी येताच कोडयाला तांकां प्राय हा न्हंयचे वाटेरी आपोवन हाडले तांकां बरो न्हंयचे वाटेरी आपोवन हाडचे आनी तांकां हे बंदर प्रदेशार तांकां स्वागत केलो आनी आतां जे रथबिदी आसा त्या मुखांतेर तांकां वयर आपोवन हाडले लोअर कास्टेड जावन वय लोअर कास्टेड जावन तांकां वयर आपोवन हाडले तेन्ना ते वेंकटरमण देवस्थान हें कांय ना ना कसलें तांकां हें ना तेन्ना कळ्ळें आनी वसाहत थोडो आशिल्लो कितके लोकाल घर थोडी आशिल्ली कितकी काय कळ्ळें तांकां सांगलें कळ्ळें म्हळ्यार आमकां एक धार्मीक संस्था अशेंच तो हें घेवन येयलो आसा पूण आमकां एक धार्मीक मुखेलपण दिवच्याक एक तुमी एक हांगा एक संस्था कोरका तांणी तें मानून घेवन हें एक बरेचे उद्देश म्हूण सांगून आतां जे पर्तगाळी मठा शाख आसा रथबिदी भितर तो शाखे भितर तांणी एक सणाची मंदीर केलें अशें म्हणून इतिहासा भितर कळटा हें 1660 इस्वेंत 1660 भितर वय आनी तेन्ना जे कोंकणी लोकाल वसाहत म्हणजे एक हांव डोंगरकेरी एक शाण सांगलो तुका एक तर शाण आशिल्लो तेन्ना थंय डोंगरकेरीची वेंकटरमण देवस्थान आशिल्ली ना ना. ते मागीर जालें, हा. ते म्हगेले हेजे प्रमाण 1904 इस्वेंत 1904 हा, हा. कळ्ळें आनी केची मस्त नंतर मस्त नंतर हा, हा. थंय जे आतां आमी ते मंकडकेरी म्हणटा आशिल्ले ताका म्हळ्यार ते नंदादीप म्हणल्यार एक घराचें एक बिल्डींग आसा पळय ते रस्तो आसा पूर रस्तो आसा पळय तो त्या रस्त्यार खूब वसाहत आसा मस्त घर आतांय आसाची आनी तेंच एक पॅन्ट अशें आनी थंय तांणी सांगलें काय म्हळ्यार ताका सांगून देवाक त्या कडच्यान गुंडाय लोक आसूं ज्यान थंय रथबिदी कांय ना तेन्ना रथबिदी कांय ना तशी तें वाट आशिल्ली ताका आनी थंय तांणी मागीर धार्मीक पुजा गिजा लोकांक मेळच्याक वाट एक कोरून दिलें ते उत्सव गित्सव कशे चलयता आशिल्ले तांगेले मठाक तांणी करता आशिल्ले ते कोरून दिवन गेले तांणी 1660 खबरी सांगल्यो मागीर सुमार एक ते जालेली एक 125 की 150 वर्सां उपरांत मागीर तांणी आनीक कोण कितें गेले जे परंपरेचे येतीन येयले वळारी स्वाम्यान येयले वळारी ते देवस्थान व्हड केलें आत्ताच तें गोपुरांनी केलें आनी ते पर्तगाळी मठाचे हें दिसता तुका व्हड पळय हें दिसता पळय गोपूर हें गोवा स्टायलाचें ताका म्हणल्यार आमी गोवा मुळाचे गोपूरय ताजेच हें शिखरय ताजेची एक छाया आनी ताका रंग दिलेलो आसा पळय तो रंगूय आमगेलो कोंकणी कावी कलेचे रंगाचें हें कसलें दाखयता म्हळ्यार एक आमगेलो मुळावी संस्कृतायेचें एक चिन्ह जावन आसता आनी बारी छंदय आसा वय आनी हाजे भितरय हांव एक फावटी हाजे भितर गेलेलो आशिल्लो कळ्ळें ताका एक व्हडलें उदाहरण नांव न्ही पुरा आनी भितर सुंदर हाजे खंयचे कावी कले चित्रण आसा कोंकणी कावी कलेचे 800 वर्सां इतिहासाचे भारी छंद आसता ताजे भितर तें रक्षण करून दवरलेलें आसा तें भितर दिसता अशी तांणी केलें आनी तेन्नाचे स्वाम्यान सांगलें की आतां रथबिदी वाडल्या कळ्ळें आनी रथबिदी राजबिदी जाता आसा आनी त्यामुळे ते वेंकटरमण देवस्थान जाल्ली म्हणलें जालना तेन्ना खबर ती तांणी अशी देवाक गुंडायलो आतां अशी आसा हें एक वसाहताची खबर 1660 इस्वी भितर जाल्लेलें एक आमकां इतिहासा भितर पळोवचें मेळटा हक्की आमगेले इकेरीचे शिवप्प नायक आनी वेंकटप्प नायकाले देणी कितली आशिल्ली आतां हे लोक आडळीत जावन आमी तांगेले तांगेले अंडर आसता तेन्ना ते तुळवा राय तेन्ना आशिल्ल्याची बट तांणी राय म्हाका कळना प्रमुख राय तांणी आशिल्ले इकेरी नायक आशिल्ले तांत पैकी शिवप्प नायकाक भारी चांग नांव आशिल्लें तो वेंकटप्प नायकाल भाव वेंकटप्प नायक म्हण आनीक व्हड नांव आशिल्लें आज ते इकेरी हाका केन्नाय तूं हाका गेले की इकेरी जाग्यार तांणी थंय गेल्यार भारी सुंदर मंदिर आसा चंदनी आसा वा गेले आत्ताच खंयचे कडेन गेले मुर्ती आसा शिवमोग्गांत की खंय आसा कळना शिवप्प नायकाले हे चित्रण
तांणी एक हांव तावळी सांगलें तांणी हे पुर्तगाळी मठा तांकां वडेर म्हळें उपाधी दिली हांगेले राज कसे छत्रछायेचे सकल कोंकणी लोक खूब वाडलेची मस्त जनांचे हांगा व्यार केलो आनी पुरा शिक्षणाक हक्क तांकां प्राप्त आनी हांगेले वयरी मस्त गौरव आशिल्लो इकेरी नायकाचे हांकां म्हणून एक खबर आसा आनी त्या वेळार कोडयालचे बंदरा दाखून वेगवेगळे देशांक आनी देशाच्या इतर भागाक मस्त पुरा रफ्त जाता आशिल्ले एक्सपोर्ट व्यार मस्त करता आशिल्ले आनी व्हड प्रमाणार करता आशिल्ले म्हणून एक दाखलो एक 2-3 जाण इतिहासकार आसात ते इतिहासकारांनी बरयल्लो आसा नरसिंहाचार्य म्हण आसा आर नरसिंहाचार्य म्हण आसा B.A. सालत्तूर म्हण आशिल्लो डॉक्टर A.K. शास्त्री आनी पुरो खूब अध्ययन केलेलो लोक हांणी ते कडत म्हणून शब्द त्यांनी केरी नायकालांनी म्हणून राहिलो कडत म्हणून आज आमी पूर्ण फायल तांणी एक ते काळे रंगाचे कपड्या भितरी ही पुरा बरप बरयलें आसा पळय तातूंत भितर तें मडचून दवरचें आनी ताका सीस घालून बंद करचें तें म्हणून एक चौकान ताजेर वयर भायर बरोवचें म्हणून अशें तें करता आशिल्लें हें 17 शतमानाच्या मध्येची खबर तांणी हें पुरा बरयलें आसा कसकसल पुरा तांणी करता आशिल्लें म्हणून म्हळ्यार भारी तुका कौतूक दिसता कसकसल पुरा व्यार करता आशिल्लें म्हणून तांदूळ नारळ तूप सीस मागीर रेशमे अंगले मागीर हे सगळेची आनी रंग नाना नाना रंग मेण अंगला घालचे रंग आनी मेण मेण तितलो व्हड व्यार करता जाल्यार मागीर हें बीजवॅक्स म्हणजे तुमी खंयचे खंयच्याच मेण करता आशिल्लें म्हणून म्हाका खबर ना आतां सीस म्हणून ते ताजे परत सीस कोरका जाल्यार ते हांगा खंय ताजे उत्खनन कोरका न्हू वय कोरना सुका नाजाल्यार कशें मेळटलें एक ते हाडयता आशिल्ले ते दुसरे कडेन सकून हांगा येवन हांगा सकून एक्सपोर्ट दिवच्याक वाट येत जावका न्हू जाता आशिल्लें कितकें काय वट्टशी हें पुरो लिखीत जावन आसा हाजे पुरो व्यार व्हड प्रमाणार करता आशिल्लें हें तेन्नाचें 17 शतमानाचे अखेरेकचे इतलें आनी हें पुरो व्यार करतल कोण म्हणलेलें तांणी ते कडता भितर बरोवन दवरलेलें आसा खूब कोंकणी लोकांक तुका नांव दिसता हांव तुका थोडे जाणां नांवां वाजून सांगता तुका बारी हें दिसता पळय तेन्नाची आमी ते आमगेले गोंयचे प्रमाणेचे नांवां पुरो तेन्नाचे आमगेले गेल्यांचे कळना आतां आमी गोंयचे पुराय अंधकृतान आमी वेर्णेकार आसता आशिल्ले वेर्णा दाखोवन आसता आशिल्ले हांगा येवन पावतना तेन्ना कितले जाल्यार 100-150-200 वर्सां उपून गेल्यांचे हांगाच नमुन्यात नांव आमगेलें दवरचूर केलें आमकां थंय दिसता हें इतिहासान तो दाखयलें तसो तसो आमकां पळोवचें दिसता तांणी बरयलें नांव आसा पण कुंबळे रायप्प नायक ते कुंबळे गांवां दाखोवन आयले की कसले की कुंबळे रायप्प नायक म्हणून नांव दिसता मंजेश्वरचो लक्ष्मण शानभोग म्हण दिसता मागीर सुब्बय्य मल्ल्या म्हण दिसता ही पुरो नांवां आमगेलें कडता भितर आसा आनी कोडयाळचो सांतय पै म्हण आसा बंटवाळचो रामचंद्र नायक म्हण आसा इतले नांव पुरो आनीक आसा हांव एक तुका थोडी उदाहरण दिलें म्हळ्यार हांणी प्रमुख व्यापारी जावन आशिल्ल्याची अशें म्हणून आमकां हातूंत भितर दिसता आनी व्हड प्रमाणार व्यापार आशिल्ल्याची आनी थोडे कोंकणी लोक हे तेन्ना ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लीश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटीश फ्रेंच डच वेगवेगळे टायमार तांणी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार आयोत तांकां लोट तांणी हें जावन आशिल्लें दुभाशी जावन आसता आशिल्लें आनी म्हणल्यार ट्रान्सलेटर जावन आसता आशिल्लें आनी लिख बरोवच्याक आसता आशिल्लें अशें म्हणून आमकां इतिहासा भितर दिसता त्या प्रमाणे तेन्ना पुरोजनाक शिक्षण म्हूण नाशिल्लें प्रायः आमी पळयल्यार पुरोजनाक शिक्षण दिवच्याक क्रम कसो आशिल्लो तांच्या गेल्यार कांय ना स्कूल तसलो पुरो ना शाळे आनी काय येल ना एक थोडेची एक चित्रण दाखयलें पण ते एक सीमित आसता आशिल्लें एक थोडे घरांत की एक थोड्या लोकांनी की शिक्षण कोरका शिवाय अग्रहारागी वचून शिकोवपा पडटा आतां शिक्षणाक खरं म्हाका 3 नमुन्याचे आमगेले भितर आशिल्लींची म्हणून दिसता एक अग्रहार म्हण आसता आशिल्लें मागीर एक पाठशाळा म्हण आसता आशिल्लें चिक्के व्हड जावपाक जाल्यार पाठशाळा म्हण आसता आशिल्लें आनी गोंयांत मात ब्रह्मपुरी आशिल्ली म्हणटा म्हळ्यार ती व्हड युनिवर्सिटी लेवलाची हांगा दक्षिणापथाक मागीर आमी ह्या जिल्ल्यांक आयिल्ले तवळी ही 2 आमकां दिसताची पाठशाळ म्हळ्यार दिसताची अग्रहार दिसताची जाल्यार ब्रह्मपुरी आशिल्लें तसलें युनिवर्सिटी नमुन्याचे आमी शिक्षणाचे हांगा तुळवान जनांकय तांणी कोणें करनी आशिल्ली तांणी कोणें करनी आशिल्ली आनी तांत भितरी लिखीत विद्या कितले लोक आशिल्ले म्हणून पळयल्यार बारी उणी लोकांक आशिल्ली म्हूण दिसता हे व्यापाराक आनी आतां आनी थोडे सांगतात पळय आतां अरळे म्हळ्यार कशें कन्नड भाशेंत हे करता आशिल्ले शिव तवर
अजे अक्क घालताची त्याला एक आयदनाक पुरो हें घालताची कलय घालताची ताक घालची मटेरियल गांध तंबाखू अज पुरो व्यार तांणी मस्त करता आशिल्ले आनी लाकूड पण टिंबर व्यापार असल पुरो व्हड व्यार तांणी कोरक आशिल्लो जाल्यार तांगेलें एस्टॅब्लिशमेंट लायक आशिल्लें अशें म्हणून आमकां दिसता. हांचे स्पायसीस म्हळ्यार तांचे करता आशिल्ले हय 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 मस्त एक हें कसान मीर एक भारी व्हड हें आशिल्लें कसान एक्सपोर्टाचे वस्तू हय ताका एक व्हड मार्केट आशिल्लें. ब्लॅक गोल्ड म्हणून ताका नांव आशिल्लें तेन्ना. ब्लॅक गोल्ड म्हणून ताका म्हणटा. ताजे निमित्तच त्या पोर्चुगेजांनी पुरो आयलेले त्या ब्लॅक गोल्डा खातीर म्हणून. तांणी तावळी हांगा तांगेले हक्का डुक्काड तांगेलें हें आसता आशिल्लें 10 डुक्काड एक करन्सी तांगेले वय 40 डुक्काड म्हणजे 4 वांट्यान लाभार्थांनी ते म्हणून विकता आशिल्ले. अशें तांणी ताजे ताजे लाभ घेतलो. लोकांनी चांग व्यार केलो चांग दूर केलो म्हणून एक हें दिसता आनी चांग संस्कृताय वाडोवन हाडली म्हणून दिसता आमकां. अते इकेरी रायान आनी पुरा तांकां जाग दिल्ली गे ते गोवा इन्क्विजिशना नंतर म्हळ्यार एक व्हड अनइन्वायटेड म्हणत आमी तांकां एक आमंत्रण नातिले लोक तांकां तांणी इकेरी रायान सुलभेरी पुरा राबू दिले. वय ते इतिहासाची एक प्रमुख एक घटनावळ ती. त्या इकेरी रायाल कितले तो एक जनानुरागी आशिल्ले म्हणून तांकां कळटा. तांकां आमकां कळटा. आनी हांगा तांगेले हे जावन आशिल्ले पळय कसान सामंत जावन आशिल्ले तुळुराय आशिल्ले तांणी तशीच भारी रितीन मोगान हांगा जाग दिलेलो आसा. देवळ करच्याक की तुमगेले वसाहत करच्याक की तुमगेले व्यापाराक की अशें म्हणून तांणी मस्त तांकां हें दिलें आमकां दिसता. आतां आमी त्या काळाचें हें काण पळयल्यार आमकां थोडेची आनी एक व्यापारी स्थळ कशी आसता आशिल्ली हें एक हें मस्त प्राकात न्हय एक 100-125 वर्स पक्षीचे ते मोटर व्हेकल कार आयला कळना तुका सात्ती त्या सनमने सात्ती जाला हे रथबिदी चित्रण हें रथबिदी चित्रण जाल्यार पळय रस्त्यांनी पुरा पावस पडल्यार ते रस्ते अशे जाले जाल्यार अशी एक प्राकाची एक हें दिसता आनी अशीच वेगवेगळेची गल्ली आसता सान गल्ली सपूर याची प्रमुख केरी म्हणून सांगता जाल्यार आतां पळयल्यार मस्त सपूर अशी दिसता. वय वच तेन्ना वळखीत की काय जाल्यार आमकां हें पावना जालें पळय मागीर अशी गांवची एक थोडे चित्रण आसता आनी व्यापाराचें एक चित्रण एक दिसता. तेवूय सादारण एक मुखां वयलें दिसता वय तांदळा मुडाची हें आसा वय ह्या मुखा वयले आसतले त्या ट्रॅक आनी आसा रेल्वे ट्रॅक अशें टायप म्हळ्यार ते सादारण म्हाका दिसता 20 शतमानाच्या आदी वय वय आनी ते मातशी प्लास्टरींग पळयल्यार तुमी चिके दुसरे वय वय जाल्यार पुरा आज वड्याचेच म्हळ्यार नळ्याचेची अशी सादारण 100-120 वर्स फाटीची. आतां आमी आज हें उलयलें हें आसा पळय कालघट्ट आसा पळय त्या कालघट्टार तें तितलें नाशिल्लें. हें सादारण आमी 18 शतमानात येतना एक कडेक एक प्रमुख एक घटना म्हळ्यार हांव तुका सांगता. तें कशें म्हणून म्हळ्यार 1767 म्हळ्यार 1767 भितर चिन्नम्मा देवी ही आशिल्ली चन्नभैरा देवी वय आमगेले कोणाले केरीचारीची ती हैदराबादाच्या हैदराबादार न्ही हैदर आली हातांत ती हें जाली चलवली कळना आनी तांणी सगळेची केरी प्रांत हैदर आली हाता घेतलें. तिका मराठा पेशवांनी तिका आश्रय दिवन पुणे म्हणून राबयली. ती थंय सरली आनी हें आमगेले सगळेची दक्षिण कन्नडान जे आतांचे आसा एरिया आसा आमी कोंकणी लोकांनी वसाहत केलेले जाग पुरो हैदर आलेला आतां गेलो तांगेले आडळिता भितर आनी वापस खूब त्रास भोगलेचे क्रौर्य आशिल्लें कळना. आनी तो आनी तागेलो पूत मागीर वो कोण टिपू सुलतान आनी एक प्रमुख घटनावळ कशें जालें म्हळ्यार 1783 1783-84 भितर तागेले मस्त ब्रिटिशाल वट तागेले झुजा भितर एक कोडयाळांक घडलें कळना. ताका बॅटल ऑफ कोडयाल बैल की अशें नांव आसा. मंगळूर ट्रिटी मंगळूर संदी भितर इतिहासा भितर वाचचें मेळटा. त्या वेळार खूब जाणां त्रास भोगलेची कोंकणी आमी इतर लोक भोगलेची ख्रिस्त मत स्विकार केलेले कोंकणी लोक आशिल्ले तांणी खूब तांगेले आतां भोगलेची आनी एक अपस एक त्रासदायक मतांतर जालें आनी ते ताजे कश्ट सोंसले. कसं सांगता म्हळ्यार हांव तवळ सांगलें म्हण के
तांगेली आंतरीक शक्ती कितली आशिल्ली ते सोसून घेवन मुखार येवच्याक ते नमुन्यार वाडून येयला आमगेले समाज एक त्या हंतार आमी आयची हें पूर्ण कर म्हळ्यार एक 1799 भितरी म्हळ्यार 1799 भितर टिपू सुलतानालें मरण जालें थिंग मागीर विंगड पावंड्याक येवन आमी इतिहासान पावता त्या वेळारी आमगेले अरबा लोट संबंध कशे आशिल्ले म्हळ्यार हे कोंकणी लोकांगेले अरबाले मागीर नायता लोट संबंध कशे होय अरब लोकाले तेन्ना कोणूची हांगा व्यापार आशिल्लें तांणी व्यापाराक येवचें आशिल्लें आनी तांणी हांगा एक राबता आशिल्लें आनी जे हांव तुका 14 शतमानांत तो 13 शतमानांत जालेले खबर सांगता तेन्ना तांगेली वसाहत आशिल्ली थोडे घर तांणी अरब तांणी राबता आशिल्लें तांगेले नसतना म्हणचे विहार आसता आशिल्लो आनी तांगेलो एक सौहार्दयुक्त हें आशिल्लें त्या व्यापारी लोकांलोट मागीर हांगा राय केलेलें आसा पळय तांणी मात क्रौरी केलें अशें म्हणल्यार इतिहासा भितर आमकां दिसता इतली वेळू कोंकणी वसाहत म्हणलेल्या विशयारी आमकां माहिती दिले डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर मॉम तशीच आमगेले विश्व कोंकणी केंद्राचे YouTube वाहिनीचे सर्व वीक्षकांकय हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हणून मागता